काय विषय झाला सकाळी? एका भुरग्याचेर ऍसिड कोणीतरी मारले, काय विषय? सकाळी 7:45 म्हाका फोन येयलो आणि हांव न्हिजे आसलो. त्या फोन येयलो आणि अशी जी घटना घडली. हांव ताबडतोब न तोंड धुता हांगासर पावलो, पण म्हाज्या पयलीं त्या भुरग्याक व्हेलो. जालें कितें की एक कॉलेजचो भुरगो, खंयच्या कॉलेजचो खबर ना, ऋषभ शेटये तेजें नांव आतां कळ्ळें म्हाका. म्हणटा तशें तो भुरगो कॉलेजीक रावल्लो आणि तेजे 2 जण कोण येयल्ले ते स्कुटरीन, तेंच्यांनी काडले आणि ऍसिड मारले आणि वन सायड कंप्लिटली जळलेली आसा. दोळे तेचो गेल्लो आसा अशें आयकूं येता. आणि ज्या प्रमाणे ते पळयता 4 जळलेली आसा आणि तेचे बॅग जे आसा, बॅग जळले, प्लास्टिकचे बॅग जळलेले. त्याच्या वयल्यान विचार करा त्याची कितें हालत आसतली. आणि ह्या रस्त्याचे जो हे आपले नर्सरी, विकास नर्सरी आहा त्याच्या वयल्या सायडीक तो अक्षरशः रस्त्यार धांवतालो, रडटालो, लोकांक साथ घालतालो. आणि साथ घालून तो कोण रावूंक ना. एक व्यक्ती माणुसकी नात्यान एकट्यान रावलो, एकटो रावून त्याची चौकशी केली. त्यांनी सांगले अशें आपल्या हेतून हॉस्पिटलान घाल. तेन्ना ताका कळ्ळें की अशी घटना. ताकाय बाकीच्यांक दिसलें कितें की पिसो आसूंक शकता, कितें आसूंक शकता. ताका लागून किंवा आणखी काय विचार करून लोक वचत रावले. पण आज हांव रिक्वेस्ट सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता, जे भुरग्याचे कॉलेजच्या भुरग्याचेर कदाचित त्यांच्या घरान एकुलतो एक आसूंक शकता, लाडको आसूंक शकता. ते भुरग्याचो जे एक सायड कंप्लिटली गेले कॉलेजचो भुरगो. आणि हांगासर पळोवंक गेल्यार ॲक्सिडंट भरपूर प्रमाणात जातात आणि कितें कितें चोऱ्यो वगैरे जातात. जेन्ना गाडी कळना आणि कोण सांगतात बाबा अमक्या अमक्या कलरची गाडी, पण जे चेकपोस्ट आहात, चेकपोस्टाचेर पळोवंक गेल्यार कॅमेरे जे आसात ते सकयल आसात किंवा मोडलेले आसात. हांव सरकाराक इतकी रिक्वेस्ट करता की कॅमेरे दवरलेले आसा, आमच्या सेफ्टी खातीर दवरलेले आसा. कोणाक कितें जावचें किंवा आतां पळोवंक गेल्यार गाडयो ज्यो अश्यो तांकां पयशे दिले की ते गाडयो हांगासर गोंयान येतात गाडयो, तांकां काय पडलें गाडयेन कितें आसता कितें ना. पण हांगासर चेकपोस्ट हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा त्याची चौकशी जावची आणि ह्या भुरग्याक जो न्याय मेळचो इतकेच म्हाका. नमस्कार, आम्ही असा धारगळी हांगासर राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसा तो. आणि थंयसर आतांच सकाळी 8 सुमार एका कॉलेजच्या भुरग्याचे ऋषभ शेटये म्हणून तो भुरगो, ताचेर 2 युवक जे गाडयेन युवक आयले मोटरसायकलीन आणि ताचेर ऍसिड मारपाचो प्रकार झाला. त्यामुळे तो युवक ऋषभ शेटये हो युवक कॉलेजचो भुरगो एक सायड पूर्ण जळलेली आसा आणि ताका बेगोबेग आता हॉस्पिटल उपचारासाठी व्हेलात. पोलिसय हांगार पावले आसा. पोलिसांनी घटनेचो पंचनामा केला. ऋषभ शेटयेचर जे ऍसिड मारपी ते भुरगे कोण आसले ताचो तपास सुरू आसा. ही घटना घडली आणि ह्या वाठारात भयभीत वातावरण निर्माण झाले आसा. हो प्रकार पयलेच फावट आमच्या पेडणे तालुक्यान ऍसिड मारपाचो प्रकार घडलेलो आसा. पोलीस तपास करीत आसात. हांगासर जेन्ना ताचेर ऍसिड मारले त्या वेळार तो बऱ्यापैकी जळलेलो आसा अशें कांय लोक सांगतात. पूण ज्या वेळार तो जळलेलो आणि लोकांक तो हात हवारे करतालो, आपणाक मदत जाय म्हणून मागताले, पूण कोणूच रावले ना. शेवटी एक गाडी खंय तरी रावली आणि ताका हॉस्पिटलान व्हरपाचो यत्न केल्लो आसा. पोलीस तपास करीत आसा. ह्या संशयितांनी कित्या खातीर ताचेर ऍसिड मारले आणि ताचे कारण कितें आसले हाचो पोलिसांनी शोध घेवचो आणि अशा गुन्हेगारांचेर कडक कारवाई करची अशी या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.